गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची ना 11 या 11:30 समथींग कितें तरी जाला आनी आतां हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता. सो एक्चुअली आयचो व्हिडिओ जो आसा ना तो बेगिना स्टार्ट करता आनी त्याच बरोबर आयच्या व्हिडिओन तुमकां भरपूरसो आवाज येवं शकता कारण घराय कडेन काम चालू आसा आनी सायड बाय सायड म्हणटा तशें मम्मी हांगसर आयदनां धुता तेजो सुद्दां आवाज येवं शकता तुमकां. एक्चुअली सद्या ना गडबड अशी चालू आसा कारण थोडी शिफ्टिंग आमची स्टार्ट जाली आनी त्याच बरोबर काल म्हाजो व्हिडिओ येवंक नासलो हेकाच लागून कारण सद्या पॅकिंग बीन चालू आसा. म्हटल्यार भितरल्या भितर सगळे गोष्टी स्टार्ट जाल्ले आसा, पॅकिंग स्टार्ट जाल्ली आसा, शिफ्टिंग स्टार्ट जाल्ली आसा. तेज्या भायर म्हणटा तशें लायटीचें काम चालू आसा. ही सद्या गडबड चालू आसा भितरल्या भितर. एटलिस्ट म्हटल्यार आयज व्हिडिओ स्टार्ट करुया कारण नाही कामाच्या हितून व्हिडिओ करूंक गावना. सो कालूय अशेंच जालें. काल एक्चुअली आमी पॅकिंगेक आनी आयदनां धुवपाक बीन बिजी आसली. आतांय बीन आसा मम्मी आयदनां धुता हांगसर आनी त्याच बरोबर आयज कडक अशें वत येयल्लें आसा. सो ह्या वताचो म्हटल्यार यूज करून घेवया, फायदो करून घेवया. म्हटल्यार सद्या कपडे बीन बरें सुकोवंक गावता. वत आसता ओके म्हणटा तशें कारण मम्मीन कपडे बीन धुवपाक स्टार्ट केले. आतां शिफ्टिंग म्हटल्यार आनी वेगळी गजाल अशी कितें ना तुमकां सांगपाचें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें शिफ्टिंग म्हटल्यार कितलें येता न्हू. सो अशें करून आसा. सो म्हणटा तशें वत येयल्लें आसा कडक. ह्या वताचो यूज करून घेतलें हांव कारण काल मम्मीन खुबशीं आयदनां धुल्लीं. ती म्हाका वताक मातशी सुकत घालून घेवंक जाय कारण वताक मातशी बरी सुकून येतली न्हय तेका लागून. सो अशें करून आसा. सो आनी थोडी फारशी मम्मी आयदनां परत आयज धुता. सो अशी मातशीशी गडबड ही चालू आसा आनी घराय कडेन लायटीचें काम चालू आसा म्हणटा तशें अशें करून आसा सगळें मिक्स. सो आतां घरा कडेन वयतलें. ऑलरेडी च्या बीन दिवन येयलें हांव आनी आतां घरा कडेन वयतलीं. जे आयदनां धुल्यां ती वताक मातशी सुकत घालून घेतलें अशें करून आसा. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा तो फूल पळया. एक्झॅक्ट कितें शेअर करतलें हें म्हाकाय बीन खबर ना कारण सद्या सगळें चेंज जाल्लें आसा. चावेचो टायम चेंज जाल्लो आसा, जेवणाचो टायम चेंज जाल्लो आसा. हितूनूच शिफ्टिंगेच्या हितूनूच म्हणटा तशें. ओके सो आयच्या व्हिडिओन एक्झॅक्ट कितें शेअर करतलें हें म्हाकाय बीन खबर ना. सो एडिटींग करतना कळटलें म्हाका कितें शेअर केलां तें. ओके सो फूल व्हिडिओ पळया, कंटिन्यू रावा आनी शिफ्टिंगेची तयारी कशी कितें चालू आसा ती तुमी बीन एन्जॉय करा. ओके तर सद्या हांगसर न्हय जोरान सोरान काम चालू आसा सामकें. हाय करता तुमकां. सो सद्या मम्मीन सगळीं जितलीं आयदनां आसा न्हय तितलीं धुवपाक काडलेलीं आसा. 3-4 दीस जाले म्हणटा तशें आयदनां धुवप चालू आसा. सो हांगसर आतां व्हडले तोप बीन धुता ती. प्लस हांगसर हे पळय हे तोप धुवन दवरल्या तिणी आनी आंगणान सद्या मॅस आसा. अवॉयड करा कारण आमचें बीन सामान आसा आनी जेंच्या घरान रावता तेंचें बीन सामान आसा. ओके तरी आमचें सामान आमी थोडें करून व्हरपाक स्टार्ट केलें. आतां मेजर व्हडलें आसा. सो अशें तरेन मम्मीचें काम स्टार्ट जाल्लें आसा. हे पळय सो आतां हे तोप जे आसा न्हय ते म्हाका थंय व्हरून सुकत घालपाक जाय. सो अशी सद्या शिफ्टिंगेची तयारी चालू आसा आमची पळय. आनी प्लस म्हणटा तशें हांगसर हे पळयात वत येयल्लें आसा बरें कडक. सो वतान मातशी आयदनां सुकोवन येतली मागीर फुसपाची जाली अशें करून आसा. काळोखूय केला पावसान बट सकाळच्यान बरें वत आसा. सो अशें करून आसा. सो चला आतां हे जे आसा न्हय टॉप ते घेवन वयता हांव घरा कडेन आनी सुकत घालता. सो गायज हांगसर कामांक तर सुरवात केल्ली म्हटल्यार ओवरऑल सकाळच्यान तर चालूच आसलें आनी त्याच बरोबर हांगसर मम्मी आयदनां धुवन दिताली. हांव हांगसर सुकत घालतालें. सो थोडी फारशी ऑलरेडी म्हणटा तशी धुवन घेतलेली आदले दिसा मम्मीन आनी त्याच बरोबर आतां 2-3 दीस जाले तिचें काम हें चालूच आसा. सो सुकत घालपाचें काम मदीं चालूच आसता. आयज मातशें बरें वत येयल्लें सो तेजोच फायदो घेतलो आनी आयदनां म्हटलें सुकत घालया. आनी तेच बरोबर सांगपाक गेल्यार आतां शिफ्टिंग म्हटल्यार कितलींशीं आयदनां जीं आसा ती धुवपाक जाय. लास्ट टायम तर आमी तितली धुवन हाडूंक नासली म्हटल्यार शिफ्ट करतना बट आतां ऑलरेडी आमचो प्लॅन आसलो जेन्ना बी आमी शिफ्ट जातली तेन्ना धुवन हाडटली. सो तेका लागून न्हय ऑलरेडी रातीच कडेन आमी सगळीं आयदनां काडून दवरलेली म्हटल्यार थोडे फारशें पॅकिंग आतां स्टार्ट जाल्लें आसा. सो ही जी धुल्ली आयदनां आसली न्हय ती परत सुकत घालपाची तयारी आसली न्हय. थोडी फारशीं आयदनांची आसली ती हांवें क्लियर केली. आतां व्हडले तोप आसा आनी परादी बीन म्हणटा पळय ते आसा मागीर कितें आसा. सो ते मागीर मम्मी येयले उपरांत क्लियर करतले. सो थोडी फारशी तरी न्हय क्लियर केली व्हरोंक गावना कारण हें हांगसर काम चालू दाखयता पळय. सो मदीं नाचपाक न्हय बरें दिसना. हे पळयात हांगसर
सो ताका लागून मदीं मदीं नाचोंक बरें दिसना हांगसून दिसता आसता तुमकां सो तांकांय बीन नाही डिस्टर्ब जावं शकता न्हय ताका लागून म्हाका मदीं मदीं नाचोंक बरें दिसना सो थोडी फारशी आयदनां हांवें येयली आतां ही व्हरतलें आनी मागीर ती परत हांगा हाडटलें सो तुमकां कळ्ळें आसतलें न्हय सद्या कितें चालू आहा हें चालू आहा पळय धुवप फुसप सो चला आतां हो एक तोप आसा व्हडलो हितूनूय आयदनां आसा बऱ्या तरेन तोप आसा थोडे नेवीन आसा जे मम्मीन घेतलेले आसात आनी आतां वरो कितें सो हो एक उरला हो एक उरला सो पळोवया घेवन वयता वता आनी हें सुकत घालता सो त्याच बरोबर तुमकां सांगलेलें न्हय की नवीन घरान शिफ्ट जाल्या उपरांत हांव आयदनां चेंज करतलें जेवणाची स्पेशली आयदनां काश्यो सो हांवें शॉपिंग केल्ली आसा जेन्ना घरान येतलें तेन्ना मागीर सगळें तोप आयदनां कायली हे चेंज जातलें मागीर तुमकां पळोवंक गावतलें रेसिपी ओके तर चला आतां हे घेवन वयता हांव भायर तर आयदनां म्हटल्यार न्हय भरपूर अशें आयदनां आसा जीं आजुनूय धुवंक ना आमी आनी आयदनां म्हटल्यार न्हय ती काबारूय जायना धुवनूय काबार जायना सुकोवनूय काबार जायना म्हटल्यार फूल आख्खो मम्मीचो संवसार मम्मीची जी जितली कलेक्शन आसा म्हटल्यार आयदनांची आतां बायलांचें तुमकां खबरूच आसा आसून सुद्दां खुबशीं आयदनां घेता सो सेम थिंग मम्मी सुद्दां आसली सुद्दां जाल्यार तोप बीन घेता मागीर तेजे मागीर डोबे बीन आनी हे बरे तरेन युजाक येता खूब टायम यूज जाता न्हय म्हटल्यार रोखडे पेड्ड्यार बी जायना आनी प्लास्टीक कशा रोखडे पेड्ड्यार जाता सो अशें भरपूरशें मम्मीचें कलेक्शन आसा जें आमकां डिटेल्सान धुवपाक जाय आनी सुकोवन घेवपाक जाय सो बाकीची जी आसा न्हय मम्मीन स्पेशली धुल्या ती आतां म्हणटा तशें घेवन येतल्या हांगा एक्चुली हांवें सुकत घातलेलें बट म्हाका दिसता थंय व्हरून सुकत घातलेलें खूब बरें थंय जागाय बीन बरी आसा आनी हांगसर घातल्या ते थंय व्हरून घालता मम्मी हो कसलो तोप गे हो कसलो तो पितूळचो तोप हो पळयात तांब्याचो तोप हो पळयात कितलो जड आसता ना भरपूर जड आसता पळयात आमचे कडेन हे बीन आसले तांब्याचे कितें पितूळचे म्हणटा पळयात ते कितें येतात ते तांबये येतात ते बीन आसले पयलीं मागीर आमी ते आयदनकारांक दिले बरें एक्चुली ते बट आसले तांबयो बीन बरो सामको आसला ना असो येल्लो येल्लो कसो आसता पळय उदक बीन बरें थंड उरतालें बट आमी दिले मागीर ते अशें आयदनां कितलींशीं आसा ना काडून गेल्या तोपान तोप म्हणटा तशें आं आयराचे ते मम्मीक आयर केल्लो कोणी तरी तोप असलो सो आनीकूय आसा आमगे तर आनीकूय आसा तो पळयात सो ते आतां कितें यूज काय जायना आमी बॅडीन घालून दवरता हे सगळे सामान बॅडीन आसले आमचे जे काल आमी बॅड खाली केली पॅकींग करून दवरले थोडे सामान ताका लागून हे भायर सरले कितके सामान आसा दिवानान म्हण हे सगळे शिफ्ट करता म्हणसर न्हय नाका जाताले आतां आनी एक मम्मी तोप हाडटा पळय दी पळया जड कितले ते हो पळयात हो घेवन येता मातशें जालें ते जागा केली हांवें हय बाकीचे हाडूंक गावना कित्याक ते काम करता न्हय नाचोंक बरें दिसना गे मदीं मदीं सो हो पळयात तोप दाखयता तुमकां कितलो जड आसा न्हू सामको जड आसता सामकें बट युजाक बरें आनी तेच्या भायर आतां म्हारग आसतलें इतलें पळयात उदक हेंचें गळ सो आतां हें व्हरून थंय घालपाक जाय हे सगळे कशें दिसता पळय चकाचक केलें मम्मीन सामकें म्हणटा तशें चला हे घेवन या आतां घरा कडेन सो मम्मीन हांगसर न्हय कमरेक बांदला कारण कमरेक बांदूंक ना न्हय जाल्यार नायटी सगळी लोयटा ताका लागून कमरेक बांदतात हांगसर गांवान कळ्ळें न्हय तुमकां सो ही आतां घेवन वयतली आनीकूय ती केन्ना काडटली थोडी ना घासपाची आयदनां म्हणजे एक्चुली घासपाची गरज ना बट आमी अशी ती पॅक करून दवरता घासली न्हय का बरें थोडे हांव हाडटा चल एकदम जावपाचें ना तें तर चला गायज मम्मीन स्कर्ट घातलें मम्मी पयलीं स्कर्टी चुडीदार बीन सगळें घालताली आतांच ती लग्न जावन घाली सो तुमकां कळ्ळें आसतलें म्हाज्या सद्या व्हिडिओ कित्याक येना सो ह्या कामान बिजी आसा सो ताका लागून मुद्दम हांवें व्हिडिओ शूट करता म्हणजे तुमकां कळटलें की सुप्रिया खंय बिजी आसा कसलें काम करता तें ओके चला
सर हे बी काम चालू पॅत हे पॅत शेखर काय चहा घेईना ना रे हेंचेर मात नाही लक्ष मारपाक जाय कारण माहिती आयदन येता नाही प्लास्टीक बीन व्हरपाक दड न्हू आयदनां घेवन वचूं मात हे पळय सो सद्या हांवें सर हे लायला कितें म्हणटा तशें शॉप ओपन केला म्हणून खंयचे सो हे जे तोप आसा न्हय आमचे डबे बीन ते हांव धाकटे आसतनाचे अजून आसा पळय मम्मी बरे तरेन क्लीन करून दवरताले हे जे आसा न्हय ते धाकटे आसतनाचे ते मम्मीक एका दिल्ले कितें आयर म्हणटात तशें सगळें जालें न्हय तशें हांगसर आमी प्रादी धुवपाक घेतले एक्चुली हे जे आंगणान म्हणटा पळयात हे खळे जे आसा न्हय ते आमकां बरे तरेन यूज करपाक गावले बरे तरेन आयदनां बीन धुवपाक गावली भरपूरशे ह्या आंगणान सुद्दां सामान आसा जे आमकां व्हरपाक जाय म्हटल्यार थोडेशे आमचे आसा थोडेशे तेंचे आसा अशें करून दोगांयचें सामान आसा आमचें तर आमी आतां शिफ्ट जाल्या उपरांत घेवन वयतलीं आनी मात हांगसर आमकां आयदनां जी आसा न्हय ती बरे तरेन सावळे कशी धुवपाक गावली नाल्यार भरपूर अशे त्रास जातले आसले धुली बीन आनी तशीच आमी घरा कडेन घेवन गेली जीव न्हय काबार जाताना म्हणटा तशें आनी शिफ्टींग म्हटल्यार न्हय जीव सामकोच काबार जातालो सद्या मातशें हांगसर हांव बसला मम्मी कपडे सुकत घालता जे तिणी धुल्या पळयात रजई बीन म्हणटा तशी ते सद्या ती थंय सुकत घालता आनी हांगसर सद्या वायरी बीन हे आहाच आजून चालू आसा न्हय काम तेका लागून आनी हांगसर बसलें पळय आतां खोपी कडेन आवय सो आतां घरा कडेन वचूंक जाय बाकीची आयदनां जी आसा न्हय ती धुल्या न्हय ती घेवन येवपाक जाय अशी गडबड आसा जेवण तर सकाळीच मम्मीन केला जेवणाचें आमी न्हय सकाळचेंच करता मागीर बाकीची कामां न्हय फटाफट करूंक गावतली कारण थोडो फारसो कलर उरला करपाचो लायटीचें काम जालें न्हय काय पेंटींग परत स्टार्ट जातली सो अशें करून आसा आनी चड दीस उरोंक ना आमकां आतां शिफ्टींगे 6-7 दिसूच उरल्या फकत 6-7 दिसांनी आमी शिफ्ट जातली प्रॉपर म्हणटा तशी सो तुमी गेस्ट करा केन्ना आमी घरान वयतली ती समज तुमी गेस्ट करूं शकता जाल्यार गेस्ट करून कमेंट बॉक्सान म्हाका सांगात कळ्ळें हांव एग्जॅक्ट सांगिना केन्ना शिफ्ट जातली बट तुमी गेस्ट करूं शकताले करा आनी कमेंटान सांगा सो मम्मी आसा हांगसर ती पळयता सारण घे मम्मी ती हय सारण आसा ती पळयता चला आता हांव घरा कडेन वयतले रेस्ट करतले मातसोसो एक तो उरला तो धुवन हाडटली मम्मीन ते रजई सुकत घातल्या आनी भाजी करप चालू आसा मम्मीची सद्या सो आतां रेस्ट करतले हांव मातसो मम्मी बीन रेस्ट करतली आनी प्लस म्हाज्या आयज ऑर्डरी भरपूरश्यो येवपाच्या 4-5 ऑर्डरी तरी येवपाच्या बेडशीट म्हण आनी कितें कितें सोफा कवर अशें खुबशें कितें कितें येवपाच्या कारण सद्या न्हय ऑफरी चालू आसा फ्लिपकार्ट एमेझॉन मिशो मिंत्रा हेजेर सगळ्याचेर म्हणटा तशें बऱ्या तरेन ऑफरी चालू आसा आनी हांवें एक बेडशीट ऑर्डर केला आनी कर्टन ऑर्डर केला जे म्हाका ऑलरेडी रिसीव जाल्या क्वॉलिटी सांगपाक गेल्यार इतलें बरें येयलां ना कॉटन बेडशीट हांवें ऑर्डर केला सगळें मागीर एका व्हिडिओन दाखयतले तुमकां आनी तेजी लिंक सुद्दां दितले मागीर जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता कारण सद्या ऑफरी चालू आसा न्हय तेका लागून आनी गरमी जाली सामकी गरमी सो थंड उदक पिवंक जाय आतां सो चला मागीर मेळटा तुमकां मातसो रेस्ट बीन करता ओके सो गायज सद्या आमी येयली घरा कडेन म्हटल्यार वदळच्यान घरा कडेन आसा व्हिडिओ आतां कंटिन्यू करता सो आय थिंक सो टायम 1 बीन कितें जालें आसतलें 1-1:30 बी सो लायटीचें काम थोडें फारशें जाल्लें आसा आनी आतां न्हय पावसान काळोख केला सो आयदनां जी सुकत घातल्या न्हय ती काडपाक जाय आनी सद्या किचनान भरपूर मॅस आसा कारण सगळे कडेन लायटीचें सामान पडलेलें आसा आनी मम्मी हांगसर सारण मारता म्हटल्यार ते बारीक बारीक लायटीचे वायरींचे बीन हे पडटा न्हय सो ते पांयांक बीन लागत म्हणून हे करता सायडीक करता सो अशें आसा हें पळय हांगसर सद्या किचनान अशें तरेन पसारो पडलेलो आसा सगळे कडेन पळय आनी मम्मी थंय ते हे काडटा बारीक बारीक पडले न्हय पांयांक तोपता ते कसले सो तो म्हणपाक लागलो सायडीक हे करून दवर सो आतां तें लायटीचें काम जालें
आतां फाल्यां परत कंटिन्यू करतले. सो म्हणटा तशें ऑर्डरीची वेट करता. ऑर्डरी येवपाचे आसा. थोडे फारशे ऑर्डरी संजूगेर येयले, थोडे तेच्या ऑफिसान आनी थोडे हांगसर. अशे तरेन सगळे कडेन सगळ्या एड्रेसार ऑर्डरी केल्ले आसा. हांगसर मातशेशे थोडे ऑर्डरी येयना, पिनकोड प्रॉब्लम. सो पळोवया आतां. तरी आयज 4-5 येवपाचे आसा. सो आतां आयदनां भरून घेवया म्हणजे बरें जातलें फटाफट आयज जेवपाक वचपाची. सो चला आयदनां लागीं करया आनी भरून घेवया. जशें एक एक करून आयदन सुकत घातलेलें न्हय, तशेंच एक एक आयदन करून लागीं करतालें हां. म्हटल्यार बरे तरेन आयदनां सुकलेलीं आनी तेच बरोबर आयच्या व्हिडियोन तुमकां थोडे फारशे मम्मीचे कलेक्शनूय पळोवंक गावलें आयदनाचें. पळोवंक गेल्यार अशें भरपूरशे कलेक्शन आहा. दाखोवन काबार जावचें ना अशें, कारण तिका आयदनां आसली तरी आनीक घेवपाक जाय. आनी एक्चुली बरें बीन ते केन्ना गरज पडटा कितें फंक्शन बीन आसलें काय. सो अशे तरेन आयदनां हांवें बरे तरेन हे केली, म्हटल्यार बरे तरेन सुकलेली, कारण वतूय बरें आसलें आनी कपडे म्हण आयदनां म्हण बरे तरेन सुकोवंक गावता. आनी आतां शिफ्टिंगेक तितलो टायम बी उरोंक ना. सो बरे तरेन काम जाता आमचें फटाफट, कारण कलराचेंय बीन थोडेशें काम उरलां न्हय तेका लागून. सगळें काम जालें म्हजें, प्लस म्हणटा तशें ऑर्डरीचेंय काम जालें. ऑर्डर येयले म्हजे. सो पळोवया आयज कितले ऑर्डरी येयल्या. सो सद्या ऑर्डरी हाडपाक वयता. 2-3 ऑर्डरी येयल्या खंय, पळोवया कसले कसले येयले ते. नेक्स्ट व्हिडियोन बीन तुमचे बरोबर शेअर करता. ओके. सो एक बरें येता ऑर्डर कर हांगा येता म्हणून. कितना ऑर्डर्स है? 3. कितना हुआ? 4000. पैसा भी देना आपको रिटर्न? हाँ. क्यों? और भी ऑर्डर्स होंगे. हाँ, लेके आना. पहले पैसा, बाद में पैसा. पहले भरोसा नहीं है. सो हांगसर 3 ऑर्डरी येयल्या म्हजे. सो गायज जालें म्हजें फायनली. हे पळयात ऑर्डरी घेतले हांवें. 3 ऑर्डरी येयल्या. सो सोफा कवर, बेडशीट, कर्टन, सो अशें कितें कितें आसा. सो भरपूर एक्सायटेड आहा हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाक कितें कितें शॉपिंग केल्या घरा रिलेटेड. ती खुबशी शॉपिंग केल्या सामकी, बट जी मेन आसा ती तीच शॉपिंग केल्ली आसा. सो पावले घरा कडेन. सो फुडल्या सायडीन ऑर्डरी येता आमच्या. फाटल्या सायडीन येताच, बट फुडल्या सायडीन चड येता. सो हे पळयात मम्मी ऑर्डर येयले. ऑर्डर हांगसर कयर काडटा मम्मी. सो गायज चला तर आयचो व्हिडियो न्हय हांगसरूच एंड करता, नाल्यार खूब व्हडलो जातालो. तर दाखयता तुमकां पळयात. सो हांगसर न्हय कितें आसा, हे सोफा कवर एक ऑर्डर केल्ले, बेडशीट एक ऑर्डर केल्ले दिवाना, आनी कर्टन ऑर्डर केल्ले. सो अशें ऑर्डरी आहा. सो नेक्स्ट व्हिडियोन बी हांव तुमचे बरोबर शेअर करता. म्हटल्यार हाफ न्हय शॉपिंग पयलीं शेअर करता, मागीर हाफ करता, कारण खूब ऑर्डरी आसा. एकाच व्हिडियोन जर शेअर करून गेल्यार व्हडलो जातलो व्हिडियो, तेका लागून 2 अशे व्हिडियो बीन करता. ओके. सो चला तर आयचो व्हिडियो हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडियो आवडलो आसतलो. व्हिडियो आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन. ते आमचो देव बरें करून. आनी प्लस म्हणटा तशें थोड्या जाणांची ऑर्डरी बुकींग आसा मसाल्याचे. सो पळयता ह्या 2-3 दिसांनी ते पोस्ट करतले हांव. मातसो टायम हे जाता. ओके, तेका लागून. सो चला तर बाय बाय.